नफी आतांच तुजें आमी कांतार पळयलां खरेंच जेरूल ही कार्यावळ पळोवन लोक खरेंच धादोसतलो हांव थोडे भोव जाणा जावंक सोदतालो जेन्ना तुवें आतांच म्हटलेलें की तुवें जायते भायर भायर टूर मारल्यात पूण खंय तरी तुका खरेंच तुजी तुस्त जाली आनी तुजी वाखाणणी जाली आनी खरेंच तूं खुशाल जालें अशी सुवात तुका कुडास आसा एक्चुअली त्योतीन सांगूंक गेल्यार आय बीन व्हेरी लकी wherever I have gone to perform, wherever, whichever part of the world, I have got a lot of appreciation from a lot of people for all my singing, whether it is Hindi, whether it is Marathi, whether it is Gujarati. In fact, when they come to know that I'm a Catholic girl singing Hindi songs, all the more they appreciate because Khunsori tuka magir mujhe pronunciation and you will not find any fault because I make it, I attempt, I take a little more efforts so that the words what I say as per the language sarke our songs hai. Because when you're speaking Konkani, it should be like the Goans. When you're singing Mangalorean Konkani, it should match their taste. म्हणटोच तुवें मंगलोराकूय जायती कांतारां गायल्या जायती सीडी मुझे मंगलोरियन भाशेन आसात तुमी आयकल्यार जाल्यार यू विल फील दॅट आय वेदर इनफॅक्ट मंगलोरियन म्हजी फ्रेंडां म्हाका विचारतात की मॅम आर यू अ मंगलोरियन देन आय हॅव टू कन्फर्म एंड टेल देम नो नो आय एम अ गोवन आय हॅव टू टेल देम बिकॉज द एक्सेंट इज सो परफेक्ट जेन्ना मंगलोर विश्व संमेलन जालें त्या वेळारूय तूं थंय आसलें हांव त्या संमेलनाक आसोंक ना बट आय वॉज देर फॉर द अवॉर्ड फंक्शन द ग्लोबल कोंकणी अवॉर्ड्स फंक्शन आय वॉज नॉमिनेटेड ट्वायस फॉर दॅट आनीक मंगलोरीन भाशेन तुवें जी कांतारां गायल्यात कारण आमची कोंकणी गोंयची कोंकणी आनी मंगलोरी मातशी डिफरंट आसा पूण खंयच्या तरी तुका कांताराचो उगडास आसतलो वय आतां एक सीडी आमची भायर सरल्या दॅट इज द टायटल ऑफ द सीडी इज मोगाच्या रोझलीन सो आय विल सिंग वन सॉंग फ्रॉम देर इट इज सूर्याची किरणां दर्यांत लिपली संद्रीम उदेलो मोळबार सोबीत गुंतला रे जेलो परजळच्या नेकेत्रांचो खरेंच सिंगर म्हटलें काय ना तुजेच भाशेन आसचें कारण जी पद्दत तूं आपणायता गावपाची लोकांची काळजां जो ऑडियन्स तुज्या मुखार आसा तांकां तूं जिखून घेता एक्चुअली कितें न्हू त्योतीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉंग यू हॅव टू सिंग एज द यू आर द कॅरेक्टर only then will you feel the song and only then will the people also appreciate because you have to sing from the heart what you feel it has to reach the audience whether it is devotional kantare mujhe kitli maka phone yetat ki ma'am you are really blessed your voice is so devotional we feel like as though we are in heaven when we hear your voice and it is a real pleasure it's a blessing of God I feel that I get this kind of appreciation एप्रिसिएशना सांगातकूच ह्या वेळार मिनी मारियोच्या सांगाताक तुवें आतांच एक दुयेंत म्हाका दिसता आमी ताचेर नदर मारल्यार अदीक बरी आनी त्या उपरांत आमी रोखडेच मेळुया शुअर Nace artista te ducice che suona slevice te pidenzana Koya ni dola ni shito wane Ai mo mai ke nas leuchena Noluka purbo poi udok yeta Voya faice udok kaduza Voya te postadu veto lotor kitli vatu solo no sonza I kuram ti bai sustizata Vorbi exercise koruzai Na dorburgi zami astana Dotoraci buzau sonat bonsai Noluka purbo poi udok yeta Voya faice udok kaduza Voya te
postano वेतलो तो कितली वाटून चलो वचोंक जाय ती कूड आमची बाय सुस्ती जाता तिका बरी एक्सरसाइज करूंक जाय ना तर भुरगींचांनी आसतना दोतोराशी गोचावून सोनात भोंवूंक जाय Doka goia subezlos yata Ien kitan baile tuci dinai mutin Tipi pasun goia kidya kia dachi Ekhelta monsola mutin San Juana Kirgoya talong zata Garat nai pasun uri asta Akan yeta ani akan sveta Kalong zatu konspiran bisa Ti bail moji hudok natali Mode katus lai tut bondali kota Wabo marit koshi bai dalmona Elisai basangon tos nakarista San Juana Kirgoya talong zata Garat nai pasun uri asta Akan yeta ani akan sveta Kalong zatu konspiran bisa Ti bail moji hudok natali Mode sai tut bondali kota Wabo marit koshi bai dalmona Elisai basangon tos nakarista नफी तुजें आतांच मी कांतार पळयलां दुयेंत हातूंत जरी म्युजीक मातशें उणें आसलें होय. तरी तुवें जो टेस्ट लोकांक दिवंक जाय त्याच टेस्टान तुवें तें कांतार गायलां होय. पूण तुवें केन्ना तरी अशें न्यू कंपोजिंगाचेर तुजी तयारी जाता आसतना तूं कशें कितें रिएक्ट जाता ते कांतार पहिले I try to find out what the composer is thinking about the song. त्याचे कितें, what he wants, what is the message that is trying to convey. Like for example, when I was singing Rani Bani, I was not because म्हणजे कोंकणी इतली fluent हांवें तुका सांगला पयलें इतली fluent ना. I asked Siddhanath, that is, what is the meaning of this Rani Bani, Neel Rang, Mor Pisai Zalya Dang. So I did not understand the meaning. So I was asking him ki what is the meaning. So then he explained to me, it is the song which a girl, it's an expression. Like a peacock when he sees the clouds are full, he feels like dancing and all that. So it is a similar kind of a feeling. The girl is just got married, and then she's just had the first night with her husband, and what she's just feeling like a peacock. So that is the feeling. So I make it a point, kenna composer maka kunche kantar dilyar. I always see to it that what he wants, what message he wants to give, what is the feel of the song. Then pole समजून घेवंक जाय आनी मागीर तुवें रेंडर करूंक जाय. ओके कार्यावळ फुडें वता आसतनाच तुज्या तोंडांतल्यान आनीक एक हिंदी कांताराच्यो 4 वडी तुवें गुणगुणल्यार अदीक बरें जातलें. हांगा I'll just tell you one thing, that I adore Asha Bhosle. I adore her. She's a goddess to me, and I will sing one of her songs. It is from the movie Great Gambler. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला. दिल की बातों का मतलब ना पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो. दिल की बातों का मतलब ना पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो. ला 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 ला. लग जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. खरेंच ज्या सुवातेचेर तूं वेता आनी जे भशेन तुवें ऑडियन्स आसता
ते भशेन तूं कांतारां गायता आसतलें वय वय कारण त्या ऑडियन्साक तसलींच कांतारां आवडटात वय. हांव ह्या वेळार तुका सांगना की गुजराती कांतार गाय म्हूण हय. पूण जे आनीक एक कांतार तुवें आतांच गायलां गोंयच्यो प्रायो आनीक खेरीतपणी कालांगूट वय. ह्या वेळार आमी सगळ्या लोकांक कालांगूट व्हरुया शुअर चल Usan por Dio, viva pure, todas por usai, agar gome, म्हज्या सांगाताक आसा आगोस्तीन फेर्नांडीस पालकाचेर जायतो वावर करता पालकाचेर नवे नवे कलाकारांक हाडटा आनीक जे आपल्या काळजान जो कोंकणीचो मोग आसा मायभाशेचो मोग आसा तो लोकां मुखार हाडून लोकांची काळजां जिखून घेता आगोस्तीन आयच्या कार्यावळींत तुका मागीर मोगाचो येवकार दिता आनीक हांव तुज्या लक्षांत जाणा जावंक सोदतां आयज तुवें एक खोडेगान म्युजिकल शो क्रिस पेरी आनीक आल्फ्रेड रोजाच्या मानाक तुवें जो भेटयला तो घडून हाडपा फाटल्यान तुजी कशी कितें येवजण आसली म्हजी एक उमेद आसली जो हांव वावर कितें करता तो म्हाका दुसऱ्यांक दाखोवपाक जाय कित्याक जायते फावटी बरे मनीस आसतना ते फाटीं सरता आनी म्हजें जायना पूण एक हांवें म्हाका चॅलेंज केल्या पूण दुसऱ्यांक ना हांव दुसऱ्यांक केन्ना चॅलेंज करना पूण म्हाका एक चॅलेंज करून हांव खूंय तरी फुडें पावलां खूंय फुडें वयता आयज तुज्या सांगाताक ओलाव जो नॅफी रोड व्हडलीं कलाकारां आसात हांकां तुवें हाडपा फाटलें मुखेल हेतू कितें म्हाका जाय आसलेलें जायते आर्टिस्ट वो जायते व्हडले मनीस एक मनशाक कांय न्हू सोजमता पूण हांवें एक म्हजी एक इच्छा आसलेली खरेंच हांव सकयल सावन वयर सगळें एक करून दाखयता म्हणून म्हणल्यार आतां जायते भुरग्यांक जेन्ना ते वयर सरता तेन्ना जायते आर्टिस्ट वाजयता वो कोण म्युजिशियन ते हाडयताय वयर सरपा दिनाय तेका लागून हांवें व्हडले आर्टिस्टांक घालून ते लर्नरा पासून हांव तें एक सारकी करपाक सोदता हे फुडें कोणीच कोणाचो वेल्यू करचो न्हय म्हणून नॅफीच्या कांतारांचेर खरेंच तूं खुशाल आसा खुशाल आसा जायतो खुशाल आसा तेका लागून तेका हांवें बोमायतान गोंयांत हाडला खरेंच हे कांतार आयकल्या उपरांत जायते गोंयकार जे गोंया भायर आसतात ते परत गोंया येतात आनीक कालांगूटचे प्रायर म्हणून हांव पूण कोलवाय प्रायर बुसकोड्यो मारून उदकांत बुडोवन ते परत वयर सोदतात नॅफी खरेंच तुवें सगळ्यांक दादोशी केले पूण हांव तुजे लागीं विनंती करता की तूं आमच्या ऑडियन्साक ह्या वेळार कितें सांगूंक सोदता एक सांगूंक सोदतां तिवतीन see I'm very fortunate that I am on stage today. Past 20 years I've been singing successfully. God has blessed me. Similar way, there are so many good singers, so many good composers. Goa is full of musicians. Goa is full of singers. In fact, we all go and sing well. But there are some artists who really are really good. So I wish that they some of the people, those who are in position, those who are in the capacity, who can just bring them out and give them also a platform, an opportunity. It will be nice because it is not only Lorna, it's not only Neffy Road. There are so many. Only they have to be discovered, and they also have to be given an opportunity. I feel that we should work for that also. नॅफी तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच आमच्या ऑडियन्साक इतलेंच सांगूंक सोदतां की नॅफीन ह्या थोड्याच वेळा भितर आपली जायतीं वेगवेगळीं रुपां आमकां दाखयलीं ते वेगवेगळ्या मळाचेर वेगवेगळ्या लोकां मदें वावर करता आपलो जो टॅलंट देवान जें गिफ्ट दिलां ताचो बरे भाशेन उपयोग करता
प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा Thank you very much, Theotin. तुज्या मोलादीक वेळा पासत Thank you very आनी इतल्यानूच आयची कार्यावळ नेफी सांगाताक हांगाच सोंपयता सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं much. Love you all.